सर हांव सिद्दीकी खान उलयतां। म्हाका SITसून धांवपाचें काम SP राहुल गुप्ता, सूरज अलंकर DSP आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळून म्हाका थंय राहुल गुप्ताच्या ऑफिसान जोशुआ येयल्ले सर। जोशुआ येवन आनी IGP म्हणून कोण येयल्लो सर आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले सर। तेन्ना हांव सिरियस जाल्या, म्हाका चलूंक जायना। हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले, तुका नाजाल्यार आमी म्हणलें एनकावंटर करतले, तूं एक रिपोर्टी स्पिकरा कडेन असो उलयता, ते जॉब स्कीम ते स्कीम हे स्कीम म्हणून म्हाका हेंच्यांनी 3 म्हयने जाले यूज करता। एक 2 म्हयने पयले म्हाजें घर मोडलें आजून बोर्डचें, एस्पोर सारके सेल सगळे सारके आहा। हेंच्यांनी चित्ता जोशुआन परचेस हेणी म्हणटा फ्रांचिसान परचेस केल्या, म्हाज्या नांवार केल्या म्हणून जोशुआ म्हणटा म्हाज्या नांवार कर, हांव मनीस दिता, मनिशाच्या नांवार कर। तसो म्हणून जोशुआ येवन म्हाका ते रातचे 11 सुमार, हांव वयसचे पयले सर, हांव वचूंक ना, म्हाका हेंच्यांनी धाडून घातल्या। ते दीस बी म्हाका भरपूर मारल्या SP राहुल गुप्ताच्या कॅबिनान। आनी राहुल गुप्ता म्हणटा कोणाक बी सांगशी तुका आपूण म्हणटा एनकावंटर करतलो, आपूण म्हणटा दिल्लीचो, आपल्याक एंटायर इंडिया आपूण म्हणटा IPS ऑफिसर, एंटायर इंडिया आमचें वळख आसता, आपूण तुका खंयी मारूंक लावूंक शकता। म्हाजे तरी CCTV फुटेज काडची सर। म्हाका अरेस्ट केल्या 12/11/2024 राहुल गुप्ताच्या ऑफिसाचे CCTV काडची 12/12/2024 हेंचे सर 91 CRPCन तो CCTV फुटेज काडची सर। सगळे कळटले म्हाजेर कितले अत्याचार केल्या, सगळे कळटले सर। इंडियान म्हाजे कोणूच दुश्मन ना सर। म्हाजे ते प्रॉपर्टीचे सिवील केस ते हे चलताले आनी जोशुआ समजता तेजे बापून म्हाजे नांवार परचेस करून प्रॉपर्टी दवरल्या। असं कांय ना सर, हांवें मेहनत करून प्रॉपर्टी परचेस केल्या। म्हाजे जिवाक कोणाचे म्हाका कांय त्रास ना। आसा जाल्ले जोशुआ डिप्युटी स्पीकर, क्रायम ब्रँचचे SP राहुल गुप्ता आनी क्रायम ब्रँचचे पुलीस, ओल्ड गोवाचे पुलीस। आनी म्हाका कितें जावन हांव मेले भाशेन सर, म्हाका हेंच्यांनी मारून उडयलो भाशेन खंयी म्हाका मारून उडोवंक शकता व्हडले मनीस सर। हे जॉब स्कीम सगळे धांवपाक लागून म्हाज्या नांवाचे हायलायट मिसयूज करता। म्हाका कितें करून हेंच्यांनी मारून उडयले भाशेन हे जेमेदार आसलेलो जोशुआ आनी क्रायम ब्रँचचो SP राहुल गुप्ता, म्हाजे देवा कडेन कृपा तुमी सगळे गोंयकारा कडेन हांव भीक मागता। हे केस CBI इन्क्वायरीक दिवचो, सगळे मिडिया भावा भयणांनी हे केस CBIक दिवचो म्हणून सगळ्यांनी मागीर गोवोरमेंटाचेर प्रेशर घालप आनी हे केस CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय। केस नंबर 142/2022 आनी धांवल्या म्हणटा फेक केस, हांव धांवना, हेंचे व्हरून सोडल्या हुबळी। देव बरें करूं भावा भयणांनी गोंयकारा। सर एक केस तरी CBIक दिता, हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा। CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर। 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या, हांव धांवना सर। म्हाका हुबळी बरेन पुलिसीन पावयल्या, कोण पुलीस आदी वर पयले गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या, असो म्हाका हुबळी बरेन सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर। 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा। आनी हेंच्यांनी 14 पॉयंट सांगता हांव धांवले, फुल्ल मिडियान घालून म्हाजें नांव घाण करता। म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता। प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBIच्या कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर, प्लीज सर।